नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीत भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025चो शुभारंभ केलो. भारत मंडपमांत जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्यात प्रधानमंत्र्यांनी उलोवप केले. देशांतलो सगळ्यात व्हड मोबिलिटी एक्सपो भारत मंडपम, दिल्लीच्या यशोभूमी आणि ग्रेटर नोएडाच्या इंडिया एक्सपो सेंटर तथा मार्टात एकाच वेळार आयोजित केला. फाटल्या कांय वर्सांत देशांतल्या ऑटो उद्देगात 12% वाढ जाल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगले. भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है. मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है. इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही है. एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है. देशांतलो वाडटो मध्यम वर्ग शारीकरण तशेंच मेक इन इंडिया धोरणाक लागून ऑटो उद्देगाक चालना मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले. आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं. राष्ट्रपती भवनात आयोजित सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रीय खेळा पुरस्कार 2024 भेटयले. हातूंत 4 खेळगड्यांक देशांतलो सर्वोच्च खेळा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कारान भोवमानीत केले. भारतीय ग्रँडमास्टर डी गुकेश, ऑलिंपिकात डबल मेडल जैतिवंत शूटर मनु भाकर, हॉकी पंगडाचे कर्णधार हरमनप्रीत सिंग आणि पॅरा एथलीट खेळगडो प्रवीण कुमार हांचो तातूंत आस्पाव आसा. पॅरीस पॅरालिंपिकात जेव्हलिनात भांगरा पदक मेळोवपी नवदीप हाचे सयत 34 खेळगड्यांक अर्जुन अवॉर्ड राष्ट्रपतींनी भेटयले. हातूंत 17 पॅरा एथलीट आसात, जाल्यार 2 पुरस्कार लायफ टायम अचिव्हमेंट म्हूण भेटयल्यात. ताचे भायर 5 प्रशिक्षकांक द्रोणाचार्य पुरस्कारान लेगीत भोवमानीत केले. तातूंत गोंयचे फुटबॉल प्रशिक्षक अर्मांडो कुलासो हांचोय आस्पाव आसा. पाकिस्तानाचे आदले प्रधानमंत्री इम्रान खानाक 19 कोटी पावंडाच्या अल कादीर ट्रस्ट प्रकरणात 14 वर्सांच्या बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या. ताची घरकान्न बुशरा बीवी हिका 7 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या. अडियाला बंदखणींतल्या तात्पुरत्या न्यायालयात न्यायाधीश नासीर जावेद राणा हांणी आयज हो निकाल दिलो. हे वेळार खर सुरक्षा बंदोबस्त आशिल्लो. बंदखणीचे ख्यास्ती वांगडाच इम्रान खान हाका 10 लाख पाकिस्तानी रुपया आणि घरकान्नीक 5 लाख पाकिस्तानी रुपयांचो दंडूय फर्मायला. फेब्रुवारी 2024 उजवाडाक आयिल्ल्या ह्या प्रकरणात इम्रान खान आणि ताची घरकान्न बुशरा बीवी बहरिया टावन लिमिटेड कंपनी कडल्यान अब्जांनी रुपया आणि जमीन मेळिल्ल्याचो आरोप आसा. तांणी 50 अब्ज पाकिस्तानी रुपया कायदेशीर केल्ल्याचोय तांचेर आरोप आसा. हो दुडू हाचे पयलीं इम्रान खान प्रधानमंत्री आसतना पाकिस्तानान ब्रिटनाक परत केल्लो. हाचे पयलीं इम्रान खानाक 2023 सावन वेगवेगळ्या प्रकरणात बंदखण जाल्ली. तोशा खाना आणि इद्दत प्रकरणात ताची सुटकाय जाल्ली. नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरोन इम्रान खाना आड भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्ले. विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षान आयज संकल्प पत्र जारी केले. ह्या पत्रात कितलेशाच येवजण्यांची घोषणा केल्या. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी आयज नवी दिल्लीत पत्रकार परिशद घेवन हे विशीं घोषणा केली. हाचे पयलीं दिल्ली सरकारान केल्ल्यो येवजण्यो भाजपा सरकार आयल्या उपरांत लेगीत चालू उरतल्यो अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगले. समाजांतल्या दर एका वर्गाचेर बारकायेन लक्ष दवरून ह्यो येवजण्यो तयार केल्यात अशें तांणी सांगले. बायलां खातीर दर म्हयन्याक 2,500 रुपया तशेंच गुरवार बायलांक
21,000 रुपया मेळटले अशें संकल्पपत्रांत घोशीत केला। वरिष्ठ नागरिकांक मेळपी पेन्शनांत वाड करतल्यांची घोषणा तांणी केली। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार से बना है कि जो कहा था वो किया है और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बना है और इसीलिए एक शब्दावली और एक वाक्य बहुत भारत की जनता में और दिल्ली की जनता में भी वो समा गया कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, द क्रेडिबिलिटी। और मैं इसलिए रिएट्रेट कर रहा हूं कि मैं यहां सिर्फ बोलने नहीं आया हूं, मैं वो बात बोलने वाला हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी लेटर और स्पिरिट में पूरा करेगी। ये इसकी कमिटमेंट है और इसीलिए मैं यहां ये भी आपके रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि 2014 में हम लोगों ने 500 प्रॉमिसेस किए थे और जिसमें से 499 वर डिलीवर्ड। इट वाज 99.99%। रवींद्र सोलंकी आणि नरेंद्र गिरसा हांणी आयज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलो। दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हांच्या उपस्थितीत आप फुडारी भाजपात आयले। पत्रकार परिषदेत उलयतना भाजपा फुडारी कमलजीत सेहरावत हांणी हे विशीं माहिती दिली। आज हमारे दो साथी भाई रविंद्र सोलंकी जी और भाई नरेंद्र गिरसा जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। पिछले 2 साल से लगातार निगम में अपनी पार्टी का दिल्ली सरकार में होने के बाद भी निगम में मात्र 15 लाख के बजट से जब दिल्ली की जनता ने इनसे कहा कि हमने तो आपको चुना है, हम अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते, तो साथियों को बहुत पीड़ा हुई और ये जो पीड़ा है यही आम आदमी पार्टी से आज भारतीय जनता पार्टी में आने का कारण है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी दूरसंचाराचे जाळे अदीक वाडोवपा खातीर तशेंच दूरसंचार वाठारांत सुरक्षितताय वाडोवपा खातीर नागरिकांचेर केंद्रीत 3 येवजण्यांची सुरवात केल्या। केंद्रीय ब्रॉडबँड अभियान 2.0 दस्तावेजाचे विमोचन केंद्रीय मंत्र्यांचे हस्तुकी जाले। तांणी डीबीएनात अर्थीक पालव दिल्ल्या 4G मोबायल सायटीचे अनावरण केले। तशेंच संचार साथी ह्या मोबायल ॲपाची सुरवात केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्तुकी जाली। हे वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी मोबायल कनेक्टिव्हिटी वरवीं दर एक नागरिकाक सशक्त करपाचो हेतू दूरसंचार मंत्रालयाचो आसा अशें सांगले। We unveil 3 very critical aspects of our telecom universe. On the one hand, ensuring that our network becomes all pervasive across the length and breadth of our country through our National Broadband Mission 2.0. पेडणे मतदारसंघाचे आदले आमदार परशुराम कोटकर हांकां आयज मरण आयलें। ब्रेन हेमरेज जाल्ल्यान तांकां इस्पितळांत दाखल केल्ले। गोंयाक राज्याचो दर्जो मेळ्ळ्या उपरांत पयल्या विधानसभेत ते आमदार आशिल्ले। 1994 मोगोच्या तिकेटीचेर पेडणे मतदारसंघांतल्यान ते जैतिवंत जाल्ले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळा वयल्यान सर्गेस्त परशुराम कोटकर हांकां आर्गां ओंपली। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात।
प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।